आमच्या माणकुल्या गोंयान लोककला खूब फामाद आसा। सणासुदीक वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वेगवेगळ्या वाठारांनी लोककलेचे प्रकार आमकां पळोवपाक मेळटात। हालींच शिगमोत्सव आमी सगळ्यांनी मना काळजांतल्यान उमेदीन पळयलो। गोंयांत तशे तरेतरेचे लोकवेदाचे प्रकार फामाद आसा। जागोर हो तातूंतलोच एक नाट्य प्रकार। आयज आमी पळोवया फोंड्या म्हालांतल्या करमळे केरी गांवांत जावपी जागोर हो प्रकार। आज रामनवमीच्या उत्सवाच्या निमित्तान करमळ्यातल्या श्रीराम देवस्थान 10 जाणांचो पयलो जागोर आज गोंयान घडोवन येता आणि अशाच ह्या पार्श्वभुमीचेर संपूर्ण गोंयांतले वेगळ्या भागांतल्यान हो जागोर पळोवपा खातीर मोठे उत्साहान आनी उमेदीन येता। जागोर हो रातभर चलणारो लोकनाट्य प्रकार जावन आसा। ज्या लोकनाट्य प्रकारांतल्यान आपलो अनुभव आणि ह्या समाजाक एक वेगळी दिशा दिवपाचो प्रयत्न त्याच्या लिरिक्सांतल्यान आमकां घडोवन येता। हें वाजप जर आमी जागराचें आयकलें पळयलें जाल्यार प्रत्येक मनीस त्या जागराच्या घुमटाच्या नादाचेर आनी डोबाच्या तालाचेर आज आपोआप धोलता आणि ह्याच जागराच्या सगळ्या संवंगांनी आपापले किरदार जे आसात, भुमिका जी आसात, ते दादले आपले बायलेचे वेश करून नाचतात। ती एक अनोखी एक खाशेलपण जावन आसा आणि हो जागोर कितलेक वर्सां पारंपारीक पद्दतीन तेच तेच आसता, पूण ताका मोठी गर्दी जाता आणि संपूर्ण जगाचेर आमी एक नजर जर मारली जाल्यार हो जागोर साता समुद्रा पलीकडेन पाविल्लो आसा। आज आमी बारीक लोकनाट्यान म्हणूया किंवा नाटकांनी म्हणूया किंवा वेगळे लेखक जे आसात ते PhD करणाऱ्या भुरगीं जे आसात ह्या जागराचो सुद्दां थीम घेवन आज PhD करतात। ह्या जागरा भितर इतली ताकद आसा आणि जागोर हो एकचारान हाडपा खातीर आपल्या वाड्यावयले जे प्रश्न जे आसा सुटावे करपा खातीर काबाड कश्ट केले नंतर आपण कशे तरेचे मनोरंजन करतले हो एक आणि ताकाच भितर जिवनाचो संदर्भ घेवन कशे तरेचे मुखार वचपाक शकता हे एक जागराचो लोकनाट्य प्रकार आमकां शिकयता। आणि म्हणूनच असो हो जागोर म्हाका दिसता तिसवाडी तालुक्यान, फोंडा तालुक्यान, शिवोली आणि काणकोण सारखेल्या वेगळ्या तरेन वाजयतात। ताजे बोल सुद्दां जी आसा, चाल सुद्दां आसा आणि नाचपाची पद्दत जी आसा प्रत्येक त्या जागरयाची, जागरकारांची एक वेगळी शैली आसता, पद्दत आसता। आणि हे जागर जेन्ना आमी आयकतात, ते सवंग जेन्ना आयकतात त्या वेळची इतली तेजी चाल बरी आसता की ह्या चाल आज संपूर्ण ह्या फोक जो आसा पळय न्ही तो आज फोक वेगळ्या मळाचेर पाविल्ले आसात। जाणकार जे आसात ह्या फोकाची धूम घेवन, ताल घेवन पद रचयतात। म्हणजेच आमच्या पूर्वजांनी रचून दवरलेले, आमच्या जाणटेल्यांनी ही पदां, हे जे बोल आज मूर्त स्वरुपान म्हळ्यारूच लिखाणान कांयच ना। जे आज भुरगे नाचतात ते आपल्या पारंपारीक पद्दतीन ते तोंडार आसता, तेजी स्क्रिप्ट कांय ना। म्हाका दिसता एकमेव असो लोकनाट्य प्रकार आसतलो जेका स्क्रिप्ट ना। स्क्रिप्ट म्हणच्यारीच वोठ जे आसात ते वोठांचेर सातत्यान गुणगान करीत असतात। तालीम जायना तरी आसतना जागोर सगळे भुरगे जे आसात ते आज नाचतात। आणि एक गोष्ट आमी लक्षात दवरपाक जाय, आजची जी युवा पिढी जी आसात, नवे धर्माचे तरणाटे जे आसात ते आपले संस्कृती कडेन आपोआप वळले गेल्ले आसात। ती खरें म्हणल्यार ह्या संस्कृतीची गिरेस्तकाय आसा, ही श्रीमंती जावन आसा। ज्या देवाचेर आमी जेन्ना ल्हान आशिल्ले तेन्ना जाणटेले जे आसात पळय तेच चड सवंगान आसतले, पूण आज उलटे जाल्ले आसात। जाणटेले सवंगां आपल्या भुरग्यांक दिल्ले आसात आणि ताजे एक प्रत्येक घराक एक जे सवंग जे आसता ते खंयचें सवंग कोणूय नाचपाक शकना। ताका एक घराचो एक हें आसता, दायज आसता, तें बाज आसा। आणि म्हणूनच ते कितलेशे पिढून पिढे एक सवंग त्या घरा कडेन किंवा एक जनरेशना कडेन दुसरे जनरेशना कडेन तिसरे जनरेशना कडेन असं ते वळत गेल्ले आसात। आणि आमदार ह्या नात्यान आणि कला आणि सांस्कृतिक मंत्री ह्या नात्यान एक वेळ जागराक नाचतालो, अजूनही जागराक वाजयता।
म्हण ज्या तरेन मोठे उत्साहान हो जागोर आज मनयतात आणि आपल्या परीन आज हो जागोराची सांस्कृतिक दायज जे आसा ते टिकून दवरपाचे जे ते तरणाटे आज तातूंत भितर इन्वॉल्व जाल्ले आसात, समावेश जाल्ले आसात, ताका म्हजो मानाचो सलाम जावन आसा. हे जागोर एक वेगळ्या पद्दतीन सुद्दां आणि ताका एक एकाडमी जावची अशें म्हजो मानस आसा. आणि म्हणूनच म्हाका दिसता येणाऱ्या 2024-25 वर्सा ही एकाडमी नुकतीच जातली अशें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. कारण ज्या कलाकारांनी कसलीच तरेची लज न दवरता आसतना बायलेचो भेस किंवा जोखीम दांडलाचेर जेन्ना आमी सवंग नासता तेदे वरची कितलो रिस्क आसता, हे रिस्क न बाळगत आसतना त्या मांडाक एक मूर्त स्वरूप आसा, त्या मांडाक एक म्हत्व आसा. आणि ह्याच म्हत्वाच्या माध्यमांतल्यान आज जागोर एके पिढी कडेन दुसरे पिढी कडेन वता आसतना खूप आनंद जाता, खुश जाता. आजच्या ह्या श्रीराम देवस्थानाच्या धादाण समाजान जो सुंदर असो देखणो असो जागोर आज लोकां मुखार हाडिल्लो आसा, सभे मजार हाडिल्लो आसा, ताका हांव लाख लाख शुभेच्छा व्यक्त करतां. आणि जे रसिक जन मोठ्या भावनेन वेगळे वेगळे गांवांतल्यान येतात ते एकाच काना खातीर येतात जी त्या सवंगाची, ती गितांची किंवा ती पद जी आसात पळय न्ही तेजी बोल आणि तेजी चाल जर आयकले जाल्यार म्हाका दिसता मनीस ऑटोमॅटीक दोलता, तो फुलता, तो चलता बोलता आसतना म्हाका दिसता आज हो जागोर सोंपले नंतर घरा कडेन गेले नंतर एक आठवडो की 15 दीस तरी प्रत्येक जो जागोर पळयता ताच्या ओठाचेर हे जागराची पदां आसतलीं इतली गिरेस्तकाय आणि इतली ही संस्कृतीचें पारंपारीक दायज आज मुखार वता. हे कला आणि सांस्कृतीक मंत्री हांव ती धुरा सांबाळटा आसतना खूप आनंद जाता. सगळ्या जागोरयांचे हांव खूप मनापासून आभार व्यक्त करता, अभिनंदन करता. आणि जागोर हो केन्ना फुलतलो ज्या वेळाचे रसिक जन जे आसात ते आपले संपूर्ण रात दी आसा, सकाळी फांतोडेचेर 5:30-5:30 रितसर धार्मीक पद्दतीन ताजी सांगता जाता. देवाची तातूंत भितर एक सासाय आसा. आपले शिमो ज्यो आसात ते शिमो बांदपा खातीर आणि जे आमी पिकयतात, जे आमी वसयतात ताचें संरक्षण करपा खातीर तेवूय काही गोष्टी आमी जागराच्या ताका मान दितात. आणि हो मान म्हणल्यारूच आमचो सगळ्यांचो सन्मान जावन आसा. आणि हो सन्मानाक आज जे हे जागोरी जे आसात ते पात्र ठरिल्ले आसात त्या बद्दल त्यांच्या मनापासून परत एकदा अभिनंदन. आणि रसिक जमाचे रसिक मायबाप जे आसात त्यांच्या मनापासून आभार. आम्हाला म्हणजे सॉंग नाचपाचें आहा. तर तशे अनेक कला आसा हांगासर कलाकार. तो आज कितें जाला तो तेंचे कडल्यान मातशें जाणून घेवया. हांगासरले जागराची थोडी बीन म्हायती बीन तेजे कडल्यान. आज हांव पारपती नाचपाचो आसा, दांडला बांदून नाचता एकंदरा बरोबर. हांव ते शिरगेणीचे सवंग नाचता. जाले एक 20 वर्सां सुमार तरी. हय भायर म्हणजे अशें जेन्ना जागराची कॉम्पिटिशन बी आसता पळय वार्षिक तेन्ना वयता आमी भायर. हय हय हय. माझे नाव अरुण शंकर गावडे. तुमी आतां कितें म्हणून नाचता आयज? आयज आमी जागराक धोको मोडो म्हणून आसता. कितली वर्सां जाली तुमी हांगासर नाचत? जाल्यार म्हाका एक 20 वर्सां सुमार जाली. आयज जागराक धोको मोडो नाचता. धोको मोडो म्हटल्यार अशें कितें म्हणो तेजें मिनींग? पयलीं कितें म्हणपाचें तें धोको मोडो भिंगरे रोया सरपोळी शळ्ळर गोया. धोको मोडो भिंगरे रोया सरपोळी शळ्ळर गोया. धोको मोडो भिंगरे रोया सरपोळी शळ्ळ्या गोया. तुमकां एक पायर नाचपाक कशें त्रास जाता काय? अशें त्रास काय ना, कित्याक आमकां ती संवय आसा, नाचपाची संवय आसा. आनी तुमी हेज्या पयलीं हांगासरल्यान हांगा भायर खंय नाचताले तुमी? हय, भायर आमी टुराक बिराक आमी खूब कडेन वचून नाचल्या. तर आमच्या मुखार हांगासर ल्हानसो एक कलाकार आसा. तो हांगासर ल्हानपणीन एक कला दाखयतलो तेगेले अनोखी वयर स्टेजीर आसा. कविश कितें म्हणटालो तो? देडा देडा. पयलीं नाचला तूं हेज्या पयलीं? ना. आयज पयले पाट नाचतलो. कशें दिसता तुका पयले पाट नाचपाक? बरें दिसता? नाचतलो मरे? सांग हय. पयले फावट नाचलो हांव. हेजे पयलीं पप्पा नाचतालो म्हाजो. पूण खूब वर्सां जालीं, 2-3 वर्सां जालीं म्हाका नाचपाची उमेद आशिल्ली. पूण जालें ना, कित्याक जायनासलें. एडजस्ट कॉलेज आसताली, हें आसतालें, रातभर रावन दुसरे दिसा कॉलेज वचपाक जायनाशिल्लें. पूण ह्या वर्सा आमच्या मनान धरलें नाचतलो म्हणून. सो नाचलो. एक बरें दिसलें. पयल्या फावट बरो एक्सपिरियन्स आनी मजा येयली मेन म्हटल्यार. आनी अशी पारंपारीक जें आसा पळय आमचें तें अशें कंटिन्यू दवरपाक जाय आयच्या भुरग्यांक तरी.